नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। बरे भलायकी हेच खरे धन सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। सांखळे व्हडा उमेदीन मनयलो आयुर्वेदीक दीस। आयुर्वेद आनी ॲलोपॅथीचे एकात्मीक मॉड्यूल चालीक लावपी गोंय हे पयले राज्य सांगता भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे। विरोधी पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी लासले फुटीर आमदारांचे पुतळे। फुडले वेंचणुकेक शिकयता बुद्ध लोकांक केले आवाहन। रस्त्या कुशीक कोयर उडोवप्यांक फारीक करचो पडटलो 5,000 रुपयांचो तालाव। कुठ्ठाळेच्या सरपंचाची शिटकावणी। पाकिस्तानाच्या पदरान पडिल्ले जैत विराट कोहलीन हाडले ओडून। भारतान मेलबर्न खेळा मैदानाचेर मनयली दिवाळी। दिवाळीच्या मुहूर्तार इस्रोन अवकाशात सोडले रॉकेट। केले पयल्या वेवसायीक रॉकेट LVM-3 चे यशस्वी प्रक्षेपण। आता पळोवया खबरो विस्तारान। सामाजीक भलायकी केंद्र सांखळी हांच्या जोडपालवान 7वो आंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद दीस घडोवन हाडिल्लो। हो आयुर्वेद दीस मनोवपा फाटलो उद्देश म्हळ्यार कितलेय घरांत धन आसूं पूण भलायकी कुयदाद घेवप गरजेचें आनी आपली भलायकी बरी दवरपाक तपासून घेवप तितकेच गरजेचें ह्या हेतान हर दिन हर घर आयुर्वेदा अशी थीम चालीक लायला अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आयुर्वेद दिसा निमतान उलयतना सांगले। ह्या कार्यावळी निमतान वेगवेगळ्यो सर्ती आयोजीत केल्ल्यो। ही कार्यावळ कम्युनिटी हॉल सांखळे हांगा जाल्ली। ह्या कार्यावळीक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दोतोर वैभवी बर्वे वाळपयचे पंच आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आयुर्वेदा डे देशभर मनोवण्या फाटीमागचो उद्देश एकच आसा की आयुर्वेद सगळ्या पर्यंत पावचो आणि ह्या वर्साची जशी थीम आसा हर दिन हर घर आयुर्वेदा। आमी कित्याक आयुर्वेदा तर आरोग्यम धनसंपदा। आपले आरोग्य इतके मोठे धन आनी खंयचेच आसूं शकना। आपल्याकडे जर खूप धन असले आणि आपले आरोग्यच जर बरे नसले जाल्यार त्या धनाचो कांयच उपयोग जायना। म्हणून आमी म्हटलां की आरोग्यम धनसंपदा आणि त्याच धर्तीचेर आमी हर दिन हर घर आयुर्वेद म्हण। आयुर्वेद आनी ॲलोपॅथीचे एकात्मीक मॉड्यूल चालीक लावपी गोंय हे पयले राज्य अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली। आयुर्वेदीक वखदां खूब व्याप्ती आनी फुडार आसा। पयलीं आयुर्वेद आनी ॲलोपॅथी हांच्या मदीं निर्बंध आशिल्ले पूण आतां तशें कांय ना अशें विश्वजीत सांगता। Treatment protocols are very well getting defined, and we, as being a small state here in Goa, I would like to assure all of you is that based on the protocols that are being laid down by the government of India, I know many people have joined. People have just now, I think, many of them have been given orders to join the PHCs and CHCs. And I think this integrated medicine and this concept of integrated medicines as per the protocol of Government of India, I was just talking to Dean and Geeta that Goa should be the first state to integrate and try to implement it in a very different way, because we are a very small state, and for us to bring this integrated model ahead does not take much time. It's only how we want to move forward. This I was telling Mr. Sonowal that Goa is a very small state, and for us to implement things becomes very easy. It's not easy. Earlier you must have realized, till we had our Prime Minister, there used to be always, I'm talking about 7-8 years back, there used to be a strict resistance between allopathy and Ayurveda and allopathy. I know Dean is there, but he may not. But today we cannot say we may not or we cannot. We have to have that integrated system in place. But there are protocols that have been laid down. आठवे बंडखोर आमदारांचे पुतळे लासून सगळ्या पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी पक्षांतराचो निषेध केलो। या 8 जाणांनी पक्षांतर करून लोकांचो घात केला।
लोकांक आठूय आमदारांचे कर्तुब याद करून दिवपा खातीरूच विरोधी पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी म्हापशा एकठांय येवन तांचे पुतळे लासले. ह्यान फुडें अशे तरेच्यो घडणुको घडच्यो न्ही हे खातीर लोकांनी तांकां बुद्ध शिकोवपाक जाय अशें काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस फरेरा सांगता. तशेंच भाजपान भाजप कार्यकर्त्यांचो घात केला ताचेर पयलीं उलयताना आनी मागीर काँग्रेसीक बोटां दाखयात अशें कार्लोसान म्हटलें. चोय आमी कितें रस्त्यार गेले कितें फोडले तेश कोन्न कांय डिफेक्शन स्टॉप जायना. लोकांचे मनान घालून दाखोवन इम्प्रेशन जाता. नाल्यार आमी सगळे वी आर इंग्लीश फ्रेजार रिजायन टू फेट म्हणटात. कितें करपा जाता आमच्यांनी हें जालें म्हूण लोकां परत परत याद केल्यार तुमच्या आमदारान तुजो घात केलो. आनी हांव आनीक एक विचारूंक सोदतां. आमी सद्दां आमचे आमदार गेले ते तेजे उलयतात. हांव चिंतितां BJPचे कार्यकर्ता आशिल्ले BJPचे कॅन्डिडेट आशिल्ले इतले वावरले आमचे कॅन्डिडेटाक उडोवपाक इतले झगडी पासून केले तेजे फ्युचर कितें तेंक तुमी सोंपयलो ते काबार जाले. हो प्रश्न BJP कार्यकर्त्यांनी विचारपा जाय. BJP कार्यकर्ते आतां जागे जावपा जाय आनी रिवोल्ट करपा जाय ते पार्टी भितर. पार्टी चेपोवन दवरता तांकां म्हूण ऑल तूं चोय दे वील बी अ सायलंट रेवल्युशन फ्रॉम इनसायड. कितें लोक दुखलो आहा फकत आमचे लोक न्ही कितें आमी वोट दिला आनी तुमी फटयला म्हूण दुसरे लोकांक तुमी ते सायडीन पासून तांकां फटयला. सो हांव म्हजे आयक तूं लोक दाखयच ना. व्हडलें इलेक्शन येता तेन्ना लोक दाखयतलो. तुमकां खबर आसा थोडे आमकां सांगतात ते पासून पार्लिमेंट इलेक्शन वेगळें आनी लोकल इलेक्शन आमचें एसेंब्ली इलेक्शन वेगळें. तुका वोट कोतले म्हूण पार्लिमेंट इलेक्शन दुसऱ्याक मातले नो प्रॉब्लम म्हूण तेन्ना येता तेन्ना टायम आहा तेन्ना हे कार्यकर्ता भायर सोंतले कांय तोंड उक्ती कोन्न नासतले वोटाचे दाखयतले. रस्त्याक कुशीक कोण कोयर उडयतना सापडलो जाल्यार ताका 5,000 रुपया दंड भरचो पडटलो. कुट्टाळ्याच्या सरपंचान अशी शिटकावणी दिल्या. भायले लोक रस्त्याक कुशीक कोयर उडयतात ह्या मुद्द्याचेर ग्रामसभेत बरी चर्चा जाली. तशेंच सरकारी ऑफिसांच्या शिफ्टिंग करपाचेर एकमत जालें. सगळीं सरकारी ऑफिसां मार्केट संकुलांत शिफ्ट करपाचो निर्णय लेगीत ह्या वेळार जालो. Garbage issue, we know it's a highlighted issue. आणि आमची कोर्टाली तोरू एज आय हॅव बीन फर्स्ट ऑल्सो तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक मेसेजीस धाडीत आहा की गार्बेज मातशे तुमचे भाडेकार जे आहाय तांकां सांगाय रस्त्यार डांप कोनाकाय घरानू तुमी डस्टबीन दवराय म्हूण. सो नाव आमची पंचायत बॉडी ऑल्सो हॅज टेकन अ स्ट्रिक्ट रेजोल्युशन अँड टुडे फॉर ग्रामसभा ऑल्सो वी हॅव टेकन अ स्ट्रिक्ट रेजोल्युशन की रोड सायड कोण डंपिंग कोत्तो दिसती पडलो जाल्यार तांकां 5,000 फायन. इट वील बी आयदर टू द टेनंट इफ द टेनंट इज ऑलरेडी इट वील बी टू द ओनर of the tenant, because why it is a duty of each owner to provide their own dustbin to the tenants. तुम्ही जर तर तांकां डस्टबीन दिवन प्रोवायड केल्यार तुमचे भाडेकार गार्बेज खंय उडयतलीं तेन्ना सेकंड ऑप्शन वील बी रस्त्याचेर उडोवपाचो वीच लायक वी वील नॉट टॉलरेट एंड वी आर गोइंग टू बी व्हेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग इट. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव तांकां सांगपाक सोदता सगळे जे कोण ओनर आहाय तुमच्या अंडर एकूच देखून भाडेकार आहा वो तुमच्या अंडर 10 भाडेकार आहाय तुमी मातशें तांकां डस्टबीन प्रोवायड कराय. सपोज आमचो कॉन्ट्रॅक्टर तुमच्या घरांनी येयना garbage collect करपाक then please let us know. We will take action against the garbage contractor, but we will not tolerate any tenant or whoever is dumping garbage at the roadside. पंचायत आणि ग्रामसभा की जी ऑफिसां जी आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा आउटपोस्ट आसा जावं आमचे आउटपोस्ट पुलीस आसा ही तांणी जाता तितले बेगीन म्हाका दिसता आमचे कोर्टांनी पंचायत सरपंच आनी डिसिजन घेतलां जाता तितले बेगीन शिफ्ट करपाक. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था इस्रोन दिवाळीच्या मुहूर्तार ऐतिहासीक कामगिरी करून भारतीयांक दिवाळीचें गिफ्ट दिलां. इस्रो कडल्यान आयतारा सगळ्यान वजनदार रॉकेट LVM-3 वरवीं पयलें वेवसायीक प्रक्षेपण केलें. आंध्र प्रदेशांतल्या श्रीहरिकोटांतल्यान मध्यान राती 12:07 हें प्रक्षेपण जालें. ह्या पयल्या वेवसायीक प्रक्षेपणार 36 OneWeb उपग्रह आकाशांत सोडल्यात. इस्रोचो अध्यक्ष S. सोमनाथ हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण LVM-3 हें रॉकेट
43 फूट 5 मीटर लांब असून तातूंत 8,000 किलो इतले उपग्रह व्हरपाची तांक आसा. तशेंच 2023 LVM-3 वरवीं आनी 36 OneWeb उपग्रह आकाशांत सोडटले. ब्रिटना वांगडा जाल्ल्या 108 उपग्रहांच्या करारा वरवीं पयल्या टप्प्यात 36 उपग्रह प्रक्षेपीत केल्यात. फातोड्डा पुलिशेन आयतारा केरळच्या 39 वर्सां पिरायेच्या एलेक्स मॅथ्यू हाका तेलंगणात अटक केली. जून म्हयन्यात जाल्ल्या होली स्पिरीट चर्चीचेर दरोडो घातिल्ल्या प्रकरणात तो पुलिशेच्या रडाराचेर आशिल्लो. पुलिशेन गुन्यांवकारा कडल्यान 53,500 रुपया जप्त केल्या. तशेंच घरफोडीची सामग्री लेगीत जप्त केल्या. Month of June 2022, we registered an offence upon the complaint of Lucio Menezes, who lodged his complaint against the unknown accused person for committing theft of cash or rupees 1,50,000 from the Holy Spirit Church. After registration of the offence, under the supervision of SP South, Sri Abhishek Dania sir, and SDPO Malgaon, Sri Shivendu Bhushan sir, we formed our team and we managed to apprehend one accused person, namely Alex, son of Matthew, whose age is 39 years, resident of Kerala. We managed to apprehend him from Telangana state, and we also recovered cash of rupees 53,500 from his possession and also some housebreaking tools. Presently, we had produced him before Honorable JMFC Court Malgaon, and he has been remanded 8 days police custody. Presently, investigation is being carried out on merit basis. जेटी धोरण आनी हॉटेलांच्या पार्किंग वेवस्थे वयल्यान आयतारा जाल्ली केळशेची ग्रामसभा बरीच गाजली. जेटी धोरणाक केळशेच्या लोकांचो तशेंच थळाव्या नुस्तेकारांचो खर विरोध आसा. जेटी धोरणाची अंमलबजावणी जाली जाल्यार थळाव्या नुस्तेकारांचे हावळ येतली असो भंय तांकां आसा. आयतारचे ग्रामसभेत ह्या विशयाचेर खोलायेन चर्चा जाली. तशेंच हॉटेलांनी स्वताची पार्किंग दवरची, रस्त्यार गाडयो लावच्यो न्ही ह्या विशीं सगळ्या हॉटेलांकडेन उलोवप करतले अशें सरपंच डिक्सन वाझन सांगले. In the Gram Sabha held today on 23rd October 2022 at Kavelusi Village Panchayat, a lot of the issues were discussed and a lot of decision has been taken. One of the decisions was a lot of our water sports and fishermen have raised the concern about jetty policy, which was unanimously rejected by our villagers because they will disperse the fishing community as well. There were fear that our riverside ports and other places will be taken up by corporates. So we have rejected the plan. The next was about villagers raised the issues about parking by a lot of star hotels and their staff on the roadside and buses and their transportation on the roadside causing inconvenience to the public. Therefore, we will write to the hotels and we will have a meeting very soon to discuss about it, and that no parking of the staff should be on the roadside and hotels should have their own parking for their staff, including the buses and coaches for conference. Another issue we discussed about was a lot of committees were formed. Village committees were formed. First of all, biodiversity committee was formed, village development committee was formed, sanitation committee was formed, child and women committee was formed. पुर्तुगेजांनी आडनदर केल्ल्या चर्चीचे आनी कॉन्व्हेंटाचे पुनर्वसन करात म्हूण बीजेपीचो म्हणयारो सावियो रॉड्रिग्सान मागणी केल्या. पुर्तुगेज काळांत भग्न जाल्ली देवळां जाग्यार घालपा खातीर सरकार यत्न करता. तशेंच इतिहासीक चर्चीच्या पुनर्वसनाक सरकारान समिती नेमून अभ्यास करचो, ह्या क्रमाक फंड दवरचो म्हूण सावियो मुख्यमंत्र्याक चीट बरयल्या. In that letter, I appealed to commission a study and set up a fund for the renovation and restoration of historic churches. This is in keeping in line with the intent of the Goa government to restore temples destroyed during the Portuguese rule. During the Portuguese rules, there were also churches
and convents that were neglected and left to ruin or confiscated. We need to commission that study to understand what are these historic churches, where are these historic churches that can be renovated and that can be restored. पर्या मतदारसंघातल्या आणि गोंय रान महामंडळाचे प्रश्ना संबंधीत मुख्यमंत्र्याकडेन उलोवप केलें अशें पर्येची आमदार दिव्या राणे हांणी सांगलें. काजीचें पीक कमी जाल्ल्यान व्हडलो प्रस्न लोकां मुखार उप्रासला देखून ह्या प्रस्नाचो बेगोबेग सुटावो जातलो अशें मुख्यमंत्र्यान उतर दिलां. तशेंच वाळपय वाठारांत शिक्षकांचो प्रश्न नोव्हेंबर मेरेन सुटावो जातलो अशें आस्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलां. फर्स्ट टायम मिटींग जाली ऑफिशियली म्हणजे ऑनरेबल CMA बरोबर. कित्याक म्हणजे खुबशे विशय आशिल्ले. मेन म्हणटा ते आमच्या कॉर्पोरेशनाचे बद्दल. कित्याक आमी कॅज्यू कॉर्पोरेशन, सो जे कॅज्यू कल्टिवेशन आसा ते खूब वर्सां जाले ताजे यील्ड कमी जाला. सो ताजे बद्दल उलोवपा जाय आशिल्लें रिगार्डींग फंडींग आनी ते तांचो एडवायजूय घेवपा जाय आशिल्लो. सो ही ऑनरेबल CM हॅज सजेस्टेड मेनी थिंग्स टू me and our MD. So आमी ते implement करतले, how to go about the cultivation, how to increase the production. So we will start implementing on that. ताजे भायर मागीर आमच्या स्कुलांचे जे इश्यूज आशिल्ले, he has suggested आमच्यो फायली खंय घालपाच्यो आनी कितें त्यो आनी हाव टू गो अबाउट इट. आनी तशेंच टिचराचे तांणी सांगलां आफ्टर नोव्हेंबर जे पळय टिचराची आमकां पळय कमी आसा न्ही, आमचे इंग्लीश टिचरी म्हणा, दुसऱ्यो टिचरी म्हणा इन द प्रायमरी स्कूल्स आनी हायर सेकंडरी स्कूल्स, ते पासून तांणी म्हणलां की आफ्टर नोव्हेंबर जे टिचरीची पळय जी स्कार्सिटी आसा ती हें जातली म्हणून, ते भरपाक लागतले म्हणून. इट वील गेट स्ट्रीमलायन्ड आफ्टर नोव्हेंबर म्हणून अशें ऑनरेबल CMAन आमकां म्हणलें. आनी मेन म्हणटा ते आमचे पळय जे गोवा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन आसा, we are trying to do lot of ecotourism activities with it in forest areas and येते. सध्याक गोंयान एक विशय भगभगता तो म्हळ्यार सरकारी टॅक्सी ॲपाक थळाव्या टॅक्सीकारांकडल्यान जावपी विरोधाचो. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन थळ आशिल्ल्या गोंयांत देश विदेशांतले पर्यटक येतात, पूण गोंयांत अजूनय ॲपाचेर आधारीत टॅक्सी सेवा ना. देखून उसरां कांय जायना. सरकारान ह्या वर्साच्या निमाणे कडेन ॲपाचेर आधारीत टॅक्सी सेवा सुरू करपाचो निर्णय घेतला, पूण थळाव्या टॅक्सीकारांनी सरकारी निर्णयाक विरोध केला. ते खातीर सरकारान ॲप सुरू केलें तर पुराय गोंयान खर आंदोलन करपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. ताका लागून टॅक्सीकार आनी सरकारा मदीं संघर्शाचो उजो पेटलो. पळयात हो खाशेलो रिपोर्ट. कायदो आनी सुवेवस्था बिगाडली नाल्यार हाका सरकार जबाबदार आसतलो. मोबाईल टॅक्सी ॲपाक टॅक्सीकारांचो विरोध. सरकार कसोय आपलो निर्णय फाटी घेवपा ना. टॅक्सी ॲप हाडटलेच, सरकार निर्णयाचेर ठाम. टॅक्सीकार आनी सरकारात पेटलो उजो. खरें म्हळ्यार गोंय जगभरांतल्या पर्यटकांचे आवडीचे पर्यटन थळ, पूण कितलींशींच वर्सां जालीं गोंयान अजूनय ॲपाचेर आधारीत टॅक्सी सेवा ना. बंद आशिल्लो गोवा मायल्साचो कावंटरय सरकारान हालींच विमानतळाचेर सुरू केलो खरो, पूण पुराय गोंयान गोवा मायल्साची ॲपाचेर आधारीत सुविधा ना. थळाव्या टॅक्सीकारांनी ना ओलाक ना उबेराक एंट्री दिली. देखून सरकारान सगळ्यांच्या सोयीचे टॅक्सी ॲप हाडपाचो निर्णय घेतला. पूण आमकां ॲप बेस्ड टॅक्सी नाकाच अशी भुमिका खाजगी टॅक्सीकारांनी घेतल्या. इतलेच न्हू जाल्यार सरकारान हे ॲप हाडले तर कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न निर्माण जातलो अशी शिटकावणी टॅक्सीकारांनी सरकाराक दिल्या. सो सरकारान जे हे पाऊल हाडला, जेलाच्या अंडर ते ॲप हाडूंक सोदता तो फाटी घेवपाचो. ॲप बेस्ड टॅक्सी आमकां गोंयांत नाका. हे कितें हो सगळो षडयंत्र जाल्लो आहा. जे लोकल बिझनस स्टॅब्लिश बिझनस आहा टॅक्सीकारांचो, जो निमाणो बिझनस गोंयकारांच्या हातीन उरला, तो बिझनस उद्ध्वस्त करून खंय तरी प्रायव्हेट प्लेयर आनी एग्रिगेटरांच्या हातीन दिवपाचो षडयंत्र आहा. हेच्या पयलीं सरकारान आपल्या स्वार्थाक लागून मायनींग सोंपयलां, आतां टुरिजमूय स्लो सोंपोवंक सोदता. सो सरकाराक आमची मिडिया मार्फत चेतावणी आहा की तुमी आमच्या पोटार पांय दवरूंक येत, नाल्यार आमी तुमकां सोंपयतले. आमी बसचे मोडचे ना घर. तेका लागून तेंच्यांनी पयलीं कावंटर ओपन केला एअरपोर्टार, थंयसरल्यान तो ड्रॉपाक कोस्टल बेल्टार येयले जाल्यार आमी ताका पिकअप दिवचे ना. हेच्या पयलीं दिवंक ना, हेच्या फुडें दिवचे ना. कायदो वेवस्था बिगाडली सुद्दां एका सरकार जबाबदार आसतलो. हाडली कोर्टार ऑर्डर दिली, मीटर घालून घेतले जाल्यार तो आतां ते चलोवंक आमकां दिना म्हणले. हाजो अर्थ आमी चलयले जाल्यार ट्युरिस्ट सांगता रेट तेजी सुबेजा. गव्हर्मेंटान ती रेट फिक्स करून दिल्या, त्या रेटीचेर आमी मिटर चलयता. आमी मिटराचेर चलयता जाल्यार हो ताका परत ॲप कित्याक जायो? खरेपणी पर्यटन उद्देगाची येणावळ वाडोवपाक जाय जाल्यार पर्यटक आनी प्रवाशांकूय सुरक्षीत
तशेंच बोल्साक परवडपी येरादारी सेवा उपलब्ध करून दिवपाक जाय आनी ही काळाची गरज आसाच ते भायर सरकाराची जापसालदारकी जावन आसा. देखून सरकाराक टॅक्सी ॲप हाडपाचो निर्णय घेवचो पडलो. हे ॲपाक लागून सरकार एक्काय पयशाचो फायदो घेवचे ना अशें येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो सांगता. कांय टॅक्सीकार ॲपाक विरोध करतात जाल्यार तांकां कुशीक दवरून गोंयांतल्या बेरोजगारांक संद दितले आनी पर्यटकांक खातीर ॲपाचेर आदारीत टॅक्सी सुरू करतले अशें माविनाचें म्हणणें. जे गोंयचे लोकांक बरें पडटा, गोंयच्या हिता खातीर बरें, ट्रॅव्हलिंग पब्लीक, ट्रॅव्हलिंग ट्युरिस्ट जो आसा ताका एक सोंपेपण मेळपा खातीर सरकार कसोय आपलो निर्णय फाटीं घेवपा ना. आमी हाडटले, तांकांय आमी कॉन्फिडन्सान घेतले. तांकां तरी कॉन्फिडन्सान घेवपा नाका जाल्यार आमी जे स्टार्ट करपाचो ॲप आहा तो करतले. आनी हांव एकटो करनाय, आख्खो सरकार करता. इट इज अ कलेक्टीव रेस्पॉन्सिबिलिटी. गोंयांत सगळे बरें आहा ट्युरिजम, पूण ट्रान्सपोर्टेशन इज द वर्स्ट. ही स्थिती सदां आमी दवरपाची. हेंचें आयकून हेंचें आयकपाचें काय लोकांचें आयकपाचें. गोंयांत येवपी पर्यटकांचे सोयी खातीर प्रवाशी वाहतूक परवानो आशिल्ले मोटारसायकल, रिक्षा, बस आनी टॅक्सीकारांक एकाच ॲपा खाला हाडपाचो सरकाराचो विचार आसा. एक नदर मारूया गोंयांत उपलब्ध आशिल्ले सद्याचे टॅक्सी सेवेचेर. गोंयांत सद्याक परवानो आशिल्ले 775 काळे हळडुवे टॅक्सीकार विमानतळ आनी बस स्टँडाचेर धंदो करतात. जाल्यार अखील गोंय टुरिस्ट परमीट आशिल्ल्यो 2331 टॅक्सी आसात. ते भायर ऑल इंडिया परमीट आशिल्ले 10,924 टॅक्सीकार आसात आनी रेंट बाईक परवान्या खाला 3,836 गोंयकार धंदो करतात. टॅक्सीकार तोंडाक येत तुरेट सांगून पर्यटकांक लुटतात असो आरोप जाल्ल्यान सरकारान मिटरांची सक्ती केल्ली. पूण मिटर बसोवपा खातीर जाहीर केल्लें अनुदान अजूनय दिवंक ना अशें टॅक्सीकार सांगतात. हे परिस्थितीत नवे टॅक्सी ॲप हाडपाचेर सरकार ठाम आसा आनी ते सगळ्यांचे सोयीचे आसा जाल्यार दोनूय बाजू आयकून घेवन सरकारान हाचेर तोडगो काडपाक जाय अशें विरोधक म्हणटात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कोरोना महामारीच्या वेळार आनी जाणीं आपल्या पालकांक वगडायल्लें तांकां शिक्षणीक आनी हेर मळांचेर आदार दिवपाचो यत्न करतलो अशें आस्वासन मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी दिलें. शेनवारा मध्य प्रदेशांत जाल्ले एका कार्यावळींत तो उलयतालो. आज मैं अपने भांजे भांजियों के साथ हूं. कोविड के दौरान जिन्हें ऐसा संकट झेला है कि जिसके बाद अक्सर जिंदगी बहुत कठिन हो जाती है, लेकिन ये अकेले नहीं हैं. मामा इनके साथ है, समाज इनके साथ है. इसलिए आज मैं अपने इन्हीं भांजे और भांजियों के साथ, अभी कुछ मेरे साथ पेड़ लगाने आए, बाकी घर पे इकट्ठे हैं, उनके साथ ही दीपावली मनाऊंगा, दीपावली की खुशियां बांटूंगा और इनकी जिंदगी में हर खुशी का रंग भरने की कोशिश करूंगा. और इसके साथ ये संकल्प भी कि कोविड के अलावा भी अगर कोई बेटा बेटी ऐसा है कि जिसके जन्मदाता उससे बिछुड़ चुके हैं, तो उनको भी हम अकेला नहीं रहने देंगे. उनको दिल में भी बसाएंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक से हो और उनकी जिंदगी बेहतर बने, इसका भरसक प्रयास करेंगे. आज मेरे इन्हीं भांजे भांजियों को दीपावली की शुभकामनाएं. निजामुद्दीन दर्गा हांगा मातयेचे दिवे लायल्यार शांतताय, समृद्धी आनी जातीय सल्लोख्याचो संदेश मेळटा. कोणाकूच धर्मांतर करून हिंसाचार करपाक जबरदस्ती करची न्हय. दरेकल्यान आपलो धर्म आनी जात पाळची. दुसऱ्याच धर्माचे टिका वा अपमान करचो न्हय. देशान जेन्ना सगळ्या धर्मांक मान मेळटलो तेन्नाच आमचो देश मुक्त जातलो अशें मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे फुडारी इंद्रेश कुमारान उक्तायलें. दिवाळी निमतान शेनवारा निजामुद्दीन दर्गात मातयेचे दिवे लायल्या उपरांत तो उलयतालो. ऐसा है कि भारत सब धर्मों के सम्मान का देश है, इसलिए यह कहता है प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो. मैं हर एक पूजा पद्धति वाले से ये कहूँगा कि वह अपनी पूजा पद्धति जरूर करें, परंतु इतनी सावधानी रखें कि समाज को कोई भी प्रकार की असुविधा ना हो. सहिष्णु होना चाहिए
असहिष्णु, कट्टरपंथी और हिंसक नहीं होना चाहिए। भारत में सदियों से और युगों से अनेक प्रकार के मत पंथ रहे हैं। अब दुनिया में और नए मत पंथ आए हैं, वो भी हैं। इसलिए फॉलो योर ओन रिलीजन, डोंट इंडल्ज इन एनी अदर रिलीजन। आल्सो देयर शुड नॉट बी ए harassment of the public, inconvenience of the public, respect of all religion। यह भारत था, यह भारत रहेगा और यही भारत सबको बनाना चाहिए। सांगें मतदारसंघात येवपी माळकर्णे पंचायतीची आयतारा ग्रामसभा जाली। या ग्रामसभेत बायोडायव्हर्सिटी या विशयाचेर चर्चा जाली आणि ते खातीर 7 वांगड्यांची समितीची निवड केली। तशेंच IITचो भाग आशिल्ल्या नागवे गांवांत वॉटरशेड घालपाच्या संदर्भात लेगीत चर्चा जाली। IITक विरोध आशिल्ल्या लोकांनी ग्रामसभेत आपली मतां मांडली। आयज आमच्या गांव पंचायती भितर जनरल बॉडी आसली ग्रामसभा, सो त्या निमित्तान गांवचे लोक सगळे एक जाल्ले। फक्त विशय एजेंडा एकच आसलो की बायोडायव्हर्सिटी समिती जी आसा ती समिती परत एक फावटी स्थापन करपाची आणि तेजी काम कितें आसा तें वांटून दिवपाचें। सो त्या प्रमाणे आयज आमची समिती स्थापन जाल्ले कडेन आसा। फक्त फाटली समितीन जो कितें काम केलें तेजो अहवाल सादर केल्ल्या मुळे परत एक फावटी दोन्ही समिती बसून नवीन समिती आणि जी डिजॉल्व जाली ती समिती यांची भितर परत एक फावटी डिस्कशन करून अहवाल आमी फुडली जनरल बॉडी दवरून आमी परत एक फावटी नवीन समिती परत एक फावटी नेटान काम करपाचें ठरलेलें आसा। गोमंतक टुडे हें बुलेटीन हांगा सोंपता। आतां रोखडोच गौरश तुमच्या मुखार घेवन येतलो आवाज गोंयचो हें बुलेटीन। हांव सांजवेळी तुमचो निरोप घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।